आमचे गोयचे सगळ्यो प्रॉपर्टी भिंगटाकारांनी बायलांनी घेतल्यो, बिल्डिंगी बांधल्यो आणि हांगासर पळयात तेंच्यांनी रिटर्न ऑर्डर करून आमकां हे 2 गिफ्ट हाडलेले आसा. नो आयज पळोवपाक गेला 150 रुपीसाचे कुर्ता हे सुकलेले आसा आणि 350 रुपया बॉटल 1 लिटर. ओके, 2 बॉटलीन 200 स्क्वेअर मिटराचे घर आख्खे पेंट जाता. सो हे गाईज, वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स. कशी आसात तुमी? देवाच्या कृपेन सगळी बरी आहा म्हणून मागता. आणि हो पळय धांवन येयला हेल्मेट घेवपाक माझे. थँक्यू सो मच विकास. आणि तुमकां कितें सांगूंक सोदता, तुमी काल म्हाजो व्लॉग पळयल्लो आसतलो न्हू, रिगार्डीन हांवें किचनाचे रॅप केल्लेले आनी तुमकां दाखयलेले लिंक घातलेलो, म्हणजे स्क्रीनशॉट घातलेलो की खंयसर बाय करप पळय तें. आणि हे पळय कितें तें तुमकां आतां परत एकदां सांगता राव. सो गायज, तुम्ही पळोवंक शकता हे 2 रॅप येयल्लेले आसा किचन स्टिकर, फायर प्रूफ आणि वॉटरप्रूफ. सो आम्ही कालच्या ब्लॉगान घातलेले आणि लिंक शेअर केलेलो, स्क्रीनशॉट शेअर केलेलो खंयसून परचेस करप ते. आणि आमकां मेशोन कॉन्टॅक्ट केलो, म्हणजे हांवें म्हाजी जी ऑर्डर ID आसली खबर आसा तेजेरूच तेंच्यांनी रिटर्न ऑर्डर करून आमकां हे 2 गिफ्ट हाडलेले आसा फ्रॉम मेशो. आणि हे पळय कितलो सायज आहा आनी कितें आहा ते पळय. 2 रोल आहा आनी दाट आहा पळय सारके. सो बरें जालें. चल, चवथीक आमकां ते गणपती दवरता तेजे सकयलो पोर्शन फूल रॅप करपाक मेळ्ळो न्हू का? कितें म्हणूंक सोदताय तूं? कितें म्हणूंक सोदताय मेशोक? थँक्यू म्हणपाक सोदता मेशोक. मेन थिंग म्हटल्यार हे धाडल्या म्हणून. आणि कितें पार्टी बिन दिनाय मेशो? पार्टी बिटी दियात मेशो. आमकां नेवऱ्यो बिवऱ्यो मोदक बिदक धाडात हेजे गणेश चतुर्थीचे. आणि हेतून दांडिया खेळपाची पळयात. हा वय म्हापसा सारखे पळयात कितल्या दिसांनी फूल भरलेले आसा. पार्किंगेक सुद्दां स्पेस ना हांगासर. आणि हांगा न्हू सार्वजनीक गणपती आसता, त्या खातीर तेजी तयारी बरी जोरदार चल्लेली आसा. आणि हांव करता आतां सद्या म्हाजी शॉपिंगेची तयारी. चवथ म्हटल्यार शॉपिंग करप इम्पॉर्टंट न्हू, कपड्यांची. आयज हांव पळोवपाक येयला कपडे. सो गायज, तुमकां खरें सांगू, हांव न्हू आयज पळोवपाक येयला 150 रुपीसाचे कुर्ता. हांगासर 150 रुपीसाचे कुर्ता येता चवथी कडेन, त्याच सोडपाक हांव न्हू म्हटल्यार 5-6 तरी घेतले एवरीडे एक घालपाक. सो गायज, आमची पळय शॉपिंग जाल्लेली आसा. हांवें कुर्ता घेतलेले आसा आणि आतां हांव वयता हेका ऑल्टर करपाक दिवपाक, कित्याक की मागीर दीत जाल्यार रोखडे गावचे ना. चवथी कडेन खूब गर्दी आसता टेलराचे शॉपाचे म्हणून आधी फटाफट प्रिया दीदीक फोन मारता, पळोवया ते कितें म्हणटा ते. आनी काय तुमकां खरें सांगू, ह्या फावटी न्हू म्हाका म्हापशा भोंवपाक मातसो भंय कसो दिसता. अवी म्हाका परत परत सांगता मोबायल सांबाळ म्हणून, कित्याक की फाटल्या फावटी चेन हें जाल्लेली न्हू म्हणून मातसो भंय दिसता. आनी तुमी पळयलां आसतलें आजून हांवें कांय चेन गळ्यान घालूंक ना. आनी ब्लॉक केला मरे. ब्लॉक काय करूंक ना तेणे. हय. आणि अवीन आपणाचो फेवरेट घेतलेलो आसा, कितें म्हणटात तेका, तो बन्स दिसता. हय, बन्स घेतलेलो आहा अवीन. अरे गायज, तुमकां कितें दाखयता पळयात. पावस पडटा एके वाटेन आनी रेनबो पळया काय बरो शेतान येयला पळया. वयस पळयात अल्ट्रा वायट करता पळय. वयस केदो व्हडलो पळय रेनबो, केदो व्हडलो पळय. टू गुड सारको पळय. ब्युटिफूल ब्युटिफूल. यू नो, आमचे RG मेंबर सोदीत बोवाळ मारतात. गांठयांक दिवन आमी न्हू वाट लायली गोंयची. बिल्डींग पळयात, बिल्डिंगेचे कामां येयली, बिल्डिंगी येयल्यो. लोकांनी आमच्या पंजाबांनी बिल्डिंगे घेतल्यो. आनी हे पळया, हे पळया, पूरा पानी भर गया इधर. पहला गाइस इधर पूरा पानी भर गया. पळय बिल्कुल को देखो देखो पळया कितले पाणी येयला पळय ते. थोड़ा देखो तो पूरा मेरे इधर तक आ रहा है पानी. पळया कितले उदीक ते पळया. अरे ऐसा लग रहा है बाढ़ आ गया. बाढ़ आया रे. हां, पळया हे बघ, पळया ते. हे पळया.
आमचे गोयचे सगळ्यो प्रॉपर्टी भिंगटाकारांनी भायल्यांनी घेतल्यो, बिल्डिंगी बांधल्यो आणि हांगासर पळयात तेंचे सगळे गटराचे हेजे तेजे पाणी हांगासर मागीर पळय हे पळय. हे पळय गायज कशें कितें हांगासर कचरो येता तो आनी हांगासर आतां येयल्या पोती आनी हे पळय ह्यो कचरो हांगासर बॉटली हे ते कॅन आनीक कितें कितें फूल हांगा वाळ जाल्लो आसा. गायज तुम्ही पळोवंक शकता कितले उदीक आहा पळय तें हे पळय पळया. सांगता तुमकां कितें पळय तें आमचे गोंयकारांनी प्रॉपर्टी विकल्यो, लोकांच्यो बिल्डिंगे येयल्यो, बिल्डिंगेचे सेवेज सगळे जे गटराचें पाणी येता न्हू तें अशें सोडटात आनी मागीर हे आमचे नीज गोंयकार आमी जे आसा खबर आसा हे मागीर साफ करपाचे. आतां हे उदकाचो लेवल जेन्ना कमी जातलो खबर आसा तेन्ना हे आमकां साफ करचें पडटलें. आतां बसून हांगा परत आसली ही माती जातली. हे पळया कितें जालां तें हांगासर. ही वाट आतां आमची घरान वयपाची, ते वाटेरूच अशें जावप म्हणजे डिफिकल्ट. कितले कितें कितें व्हांवून येयला रे शी. गायज पळय कितलो कचरो व्हांवून येयला आनी हांगासर न्हू होलांनी ब्लॉक करून दवरला एक बाटल्यान बी काडला. हे पळय सोऱ्याच्यो बाटल्यो बिटल्यो हांगा व्हांवून येयल्या वाट लागल्या मग हांगा सारकी. आनी कंटाळो हयशी आमकां काडचो पडटा ह्यो. हय काडटा तितलें बरीच रावता. हे पळय आतां हे सोडयल्या न्हू आनीक 2 दिसान पळयात 2 दिसान आतांच हे जातले आसलो तो हो परत ब्लॉक जातलो. सही से आ रहे क्या छपाक छपाक करके आ रहा है. हाँ कचरा फंस के मरे कचरा फंसा मरे उसमें. आप भी जस्ट में लगा के आ रहे हो इतना पानी. आणि हेतूर कितलो मच्छर आसा हांगासर शी रावंक सुद्धा जायना. इतना मच्छर है बहुत मच्छर काट काट के फुला दिया. हाँ मुर्गी पहले आया या अंडा. मुर्गी आई नहीं आया मुर्गा आया. कैसे मुर्गा आएगा. तो मुर्गा कैसे अंडा देगा. हाँ उसका कोई भी मास मास पास कोई हफ्ता है क्या रे? अरे बापरे. हे पळय आमी काल हांगासर पेंट मारलेलो हे सुकलेले आसा आनी आतां अवी करता हे सायडीक पेंट. हे आमकां काल चलपाक लागून दवरलेले तेणी. पूण कितेंय सांगा ह्यो रेड कलर कास्ताच दिसता नवे. हय आमकां खूब बरे बरे कॉमेंट येयल्या की बरें जालां पेंटींग म्हणून. सो थँक्यू सो मच. आनी ह्यो जो पेंट आहा तो सारको सवाय त्या पेंटा पेक्षा न्हू हवे. व्हेरी 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 रिजनेबल. तुमकां खरें सांगता हार्डली 350 रुपीज दिसता. हय एक बॉटल. आनी आमकां करपाक आख्खें घर लागले 2 बॉटल. फक्त 2 बॉटल लागला आमकां 700 रुपया. तुम्ही हे तर पेंट करता न्हू आमच्या आख्ख्या घराक करपाक 2 बॉटल लागल्यो. ओके तर कोणाचें बाय चान्स म्हणटा 300 स्क्वेअर मिटराचें घर आसा जाल्यार करपाक तुमकां 3 बॉटल जाय आनी थिनर मिक्स करचे पडटले. नॉट PU थिनर हा टार्पिन ऑयल न्हू थिनर. आनी तेका टेक्स्चर बरो येता. तुम्ही जाल्यार रोलर यूज करूं शकता नाल्यार ब्रश. गायस हे पळय काल आमी पेंट मारलेलो तो न्हू बरो सुकलेलो आसा पळयात आनी बरो दिसता स्मूथ सारको. आनी जो आमी पयलीं पेंट मारलेलो पळयात तो ब्लू कलर तेका न्हू रोखडेच झरे पडटाले. म्हाका दिसना पडटले तो कित्याक तो
पयलींचो जो कलर आसलो ब्लू कलर तो वॉटर बेस्ड कलर उदीक मिक्स करून मारपाचो. हो उदीक मारल्यार लागना, ताका थिनर जाय पडटा. सो वॉटर बेस्ड आनी थिनर बेस्ड कलरान डिफरन्स आसा. हो मारीत जाल्यार कलर उरता. हितून दुसरे कलराचे वेरायटीज आसा, 3-4 कलर आसा, पूण ते बरे दिसना. हेच सजेस्ट करता तुमकां. हेतूर आसलो ग्रीन कलर आणि ब्लॅक कलर ब्लॅक, ब्लू, आणि ग्रे कलर. ग्रे कलर. सो त्या पेंटाचें नांव जावन हा अग्सर फ्लोर कोट. ओके, 350 रुपया ही बॉटल. ही तुम्ही घेवपाची, थिनरान मिक्स करून मारपाची. खूप जाणांचे कॉमेंट आसा की तुम्ही जो पेंट फ्लोर पेंट यूज केला तो कसल्या कंपनीचो आनी कितल्या रुपयांक हाडला. सो खंयच्या कंपनीचो आसा पळय तो तुमकां हांव हांगासर घालता. ओके, खंयच्या कंपनीचो तो, आनी ताका पडटा 350 रुपया पेंटाक. त्या पेंटान कलर वेरायटी आसा, कलर चॉयस करूंक मेळटा. ग्रीन, ग्रे, ब्लॅक, रेड, डार्क रेड अशें कितें तरी. 350 रुपया बॉटल, 1 लिटर. तेतून तुमकां इल्लें हें तुमी थिनर घालपाचें. ओके, 2 बॉटलीन 200 स्क्वेअर मिटराचें घर आख्खें पेंट जाता. 3 यूज करीत जाल्यार 300-3.5 आरामात जातले. ओके, सो हांव तुमकां हांगासर घालता, तो चॅकआउट करा. सो गायज, आमच्यो जोरान चल्लेल्यो आसात तयारी सारक्यो गणेश चतुर्थीच्यो. आनी तुमच्यो कश्यो चल्ल्या त्यो कॉमेंट करून आमकां सांगा न्हू. आनी आमची तर इंस्टाग्राम आयडी तुमी तर आमकां फॉलो करता जाल्यार आमकां मेसेज करून सांगा न्हू. आनी पयला आसतले तुमी न्हू आमी किचनाचो ओटो कसो रॅप केलो, आनी 2 रॅप आमकां मिशोन धाडलेले आसा. सो हांव अशें चिंत्ता की तुमकां कोणाक तुमच्या कोणाय मदलो एकल्याक न्हू गीव अवे करपाचो. सो गीव अवे करता जाल्यार तुमकां 2 वस्तू करच्यो पडटल्यो. आमच्या चॅनलाक वचून सबस्क्रायब करचें पडटलें आनी कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट मारचो पडटलो. ओके, हॅशटॅग रॅप म्हणून. ओके, WRAP रॅप. ओके, सो परत हॅशटॅग WRAP आनी तुमच्या 4 फ्रेंडांक मेन्शन करचें पडटलें. आनी त्या 4 फ्रेंडांक आमकां सबस्क्रायब करचें पडटलें न्हू. आनी आमी रँडमली तुमच्या फुडल्यानूच लायव्ह रँडमली एक कॉमेंट सिलेक्ट करतली आनी त्या कॉमेंट कोणाचें नांव आसतलें ताका तो पर्टिक्युलर रॅप आमी गीव अवे करतली अशें चिंतलां. ओके, सो येस, हें तुमकां सांगूंक सोदी. आनी सकयल तुमी पळयलेलें न्हू आयज उदीक कशें भरतालें तें. सो जाल्लेलें कितें आहा जाणा, आयज आमच्या गोंयांत की आमचे गोंयचे लोक आसा खबर आसा ते आमच्यो प्रॉपर्ट्यो न्हू काडून विकता भायल्यांक. ओके, आनी ते कितें करतात, व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगी बांदतात आनी सेवेज आनी ते आमचे सेफ्टीक हे ते सगळे न्हू खंयसरूय सोडटा. आनी ते गांवांनी न्हू जे व्हाळ आहा तेतूंतल्यान सगळे गांवांनी पावता आनी अशेंच त्रास जाता. ग्रीनरी आमच्या गोंयांत आतां इम्पॉसिबल. आनी थोड्या वर्सांनी आनी 4 वर्सां रावा गोवा आख्खो भरोन काबार जातलो. शेतां भाटां कांय आसची ना. सो प्लीज तुमच्यो कोणाच्यो प्रॉपर्टी आसा जाल्यार विकू नाका अश्यो भायल्यांक. ओके, सो बरे व्हडली बिल्डींग बांदा आनी कितें करा पूण नॉट गूड. ओके, सो आनी या आतां पेंटिंगाचे सगळे फ्लोर पेंटींग 100% जाल्लेली आसा. आनी तुमकां हांवें दाखयला ते एका जे जाग्यार गणपती दवरतले. सो थंय आमी परत तो रॅप करपाचें आसा. आनी हांव मातशें वायरी चेंज करपाचो, म्हणजे लायटी चेंज करपाच्यो आसा, ट्यूबलायटी बीन. आनी तें सगळें जालें काय मागीर टेबल आसा, टेबलाक रॅप करपाचो आसा. मागीर सोफा कवर आसा ते करपाचो आसा. आनी तें जालें काय मागीर सगळें काम जाल्लेलें आसा. आनी गणेश आमी ऑलरेडी गणपतीचो आमी ऑलरेडी सिलेक्शन केल्लो आसा न्हू. सो तो तुमकां डायरेक्ट चवथी दिसा पळोवपाक मेळटलो. आनी कितें म्हणपाचें आहा आमी आणि 5 दीस उरल्या गणपतीक. आनी 5 दीस उरलेले आसा. असोच मोग दाखया. आनी थँक्यू सो मच. तुमी आमचे विडियोज पळयता, आमच्या वांगडा कनेक्ट जाता, खूब सारे बरे कॉमेंट्स येता. ओके, आमी बिलीव करूंक नासलें की आमी एक दीस ह्या लेवलार पावतली आसली. पूण 9,000 सबस्क्रायबर्स थोड्यांक पळोवपाक खूब कमी दिसता आसतलें, पूण आमकां एका वर्साची मेहनत ती. सो गायज प्लीज आमकां सबस्क्रायब करा. आनी 10,000 सबस्क्रायबर जावपाक व्हेरी लेस आसा. आनी हेच म्हणून हांव हो ब्लॉग हांगाच एंड करता. मेळटा तुमकां नेवी आनी इंट्रस्टींग विडियोन. टिल्ल्यान फाल्यां तुमकां मेळटा बाबा. आतां सद्या हांव सारको अप्पर डिप्पर 2 दीस जाले आमी न्हिदोंक ना. 2 दीस जाले आमी न्हिदोंक ना. सो हांव वयता न्हिदपाक. टाटा, गुड नायट, बाय बाय.